संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजान धन्य तुका भेटयता तुझे कुडीचे आमी मिस्तीक दिसते सांदे तुझ्या जिव्या तेंपलांत आमी ल्हान वडकून दे तुझ्या उपकारांक करगा पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतार आयकून अत्रेकता जिव्या तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालता काळजान धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो पास्कालाच्या चवथ्या आयताराची देवसुती जेजू बरो गवळी आणि तोच शेल्यांच्या गोट्याचे दार मुळ्ळें शिकयता आमी जेजूच्या हिंडाच्यो शेल्यो आमचो गवळ्याचो तालो आयकूं आनी ताच्या कुडी रक्ताच्या सॅक्रिफिसांत भाग घेवं हांगा जमल्या जेजू बरो गवळो आमचे पसत आपलो जीव दिला देखून ताजे बरी आमी बरी गवळी जावंक प्रयत्न करया जेजू बरो गवळ्याची वळख आख्ख्या संवसाराक दिवच्याक आमकां येजाकांची आनी धर्मिकांची गरज आसा देखून हो आयतार देव आपोवणेचो आयतार म्हणून संभ्रमता ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळा पापा फ्रांसीस आमच्या श्रेश्ठ गवळ्या पासून आमच्या देशीच्या गवळी बापा पासून सर येजाकांक आनी धर्मिका पासून मागया विशेष करून जेजू बरो गवळ्या सारकी जिणी जियोंक देव आपोवणी पळोवन दीत म्हणून मागया म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया देवा लागचें बुकसाणें आमी मागया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान पसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मगे सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर महिमा 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 देवा पुंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इथल्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या एका सिहिंडान सर्व शिळयांक तारण मेळचे म्हूण बोरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बोऱ्या सरोवाक तांकां पावयता तर ह्या आमच्या गवळ्यांचो ताळो सदांच वळखून ताचे फाटल्यान वचूंक आनी ताच्या नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें ताचें सुभाम जिवीत घेवंक आमकां फावो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वचप तो वळू पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां सिंदलेल्या बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं ताणें अशें विचारलें भवानो तर आमी कितें करीचे तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी चिनी बदला आनी तुमचे मदलो अर्यकलो आपल्या पातकांचे बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं तवळ तुमकां पवित्रत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसावणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपणे दिता त्या अर्यकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततीतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतार मांडून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार Servis por mozo goli Kain smaka unena Servis por mozo goli Kain smaka unena Servis por mozo goli Kain smaka unena पासवो सरव मेळटा थंय तो
शांत उदका सरशी म्हाका तो उरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्या वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजी सोबी आसाय तुजो दांडो आनी बेतासार ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना घरचे वान म्हज्या दुस्मना हुचेर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजे माते तूं मागताय म्हजे कोप भरून वोमता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काळ हांव जितलो सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना दुसरें वचप सौ पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वचप प्रिती मोगाच्योनो बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेंच जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळ्या ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना ताका सोविल्ल्या वेळार ताणें फाटी सोवलें ना ताच्या कश्टांतना ताणें बेश्टायलें ना बागार निती प्रकार जडती करतल्याची जतनेक आपणाकच ताणें ओपन दिलो आमी पथकाक मरून पयतपणाक जिवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पथकां ववयली ताच्या गायां वरवीं तुमी गूण जाल्यात तोवळ पर्यंत वाट चुकून गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या ते फाटी जायल्यात देवाचे उतारे देवाचे उपकार Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव सुबोर गवळी म्हणटा सोमी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखता Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुवांव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण बकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सारनासतना दुसऱ्याच वाटेन वयर सोडून येता तो सोरू आनी लुडकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी हाका राखवल दार काडटा बकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर्ण
तो तांकां भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी तासो ताळो वळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते फोळून धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव बकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयलेले सोर आनी लुटकार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान केलें ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून. भरोन वंपतुच्या मापान तें मेळों दी म्हूण. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळों दी म्हणून. बरोवन ओमतोवच्या मापान जिवीत मेळों दी म्हूण. पुनर्जीवनपण जाल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी पळयलेल्या जेजूच्या सर्व पिंतुरां पैकी आमकां मनापसंद जावचें पिंतूर जावन आसा जेजू बोऱ्या गवळ्याचें पिंतूर. आमकां सगळ्यांक गोत आसा जेजू न्हू एका बकऱ्याक आपल्या खांद्यार घालून थंयसर उबें आसचें तें पिंतूर. आमकां धादोसकाय दिवचें पिंतूर तें जावन आसा. समाधान दिवचें पिंतूर तें जावन आसा. धैर्य दिवचें पिंतूर तें जावन आसा. आमी बकऱ्या बरी कितलेंय दुर्बल अशक्त जाल्यारय जेजू ताच्या बोळान तो आमकां आपल्या खांदार घेता, आमकां तो पटलून धरता आनी आमकां तो शाबीतायेन राखता म्हणलें त्या पिंतुराचो अर्थ जावन आसा मोगाचेनो. आयची वाचपां जेजू बोऱ्या गवळ्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. तशें म्हणटा आसतना जेजू जावन आसा गवळी, आमी जावन आसा ताचे बकरे. गवळी जावचें काम सुलाबायेचें न्हय. शेळयो जावचें, बकरे जावचें बारी सुलाबायेचें काम. आमी कितेंय केलें जाल्यारय आमकां राखचें काम जावन आसा गवळ्याचें. गवळ्याचें काम सलीसायेचें न्हय. हर एका गांवांत हर एक गवळी तांचे संस्कृती प्रकार ते जियेतात. आमच्या समाजेंत आमी इंडियांत आमी पळयता जाल्यार उदकाची सुवात नासल्या कडेन, सोरो उणो आसल्या कडेन आमचे गवळी शेळयांक एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक, एका गांवांत तावन आनी एका गांवाक, एका देशांत तावन आनी एका देशाक म्हणल्या परी ते तांकां आपोवन व्हरतात. कारण इतलेंच त्या शेळयांचो पोस आमी करी जाय, त्या शेळयांक सोरो थंयसर मेळा जाय. गवळ्याचें दुसरें काम जावन आसा शेळयो सोरो नासता आसतना तांकां दुस्मानां तावन, मोनजाती तावन, रान मोनजाती तावन तांकां ताणें राखण करी जाय. तांची राखण करचें काम जावन आसा. वय मोगाचेनो, हिनांतले बकरे ते वाट चुकोवन वेता आसतना ह्या खंयसरी ते गुंडाळेक पडुल्ल्या वेळार ह्या उदक नासतना मरचें तें सामान्य जावन आसा. त्या देखून ह्या सकट गवळ्यांनी त्या बकऱ्यांचो और शेळयांचो तांणी राखण करचें गरजेचें जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना गवळ्याचें काम तें सुडकान आतल्लें काम. 5 मिनटां 10 मिनटां हांव न्हिदता म्हणून जर तर तो न्हिदोंक गेलो जाल्यार थंयसर बकरे देसवाडटले, ते दुसऱ्या वाटांनी ते वेतले आनी थंयसर तांचो नाश जातलो. हर एक मिनटां तावन मिनटां म्हणल्या परी गवळ्यान दोळ्यांत दोळो दवरनो थंयसर त्या बकऱ्यांची जतन तांणी करी जाय पडटलें. आज
जेजू आनी आमचे मदलो संबंध एका गवळे आनी शेळया मदलो संबंध म्हणून आयचे वांजेल आमकां रुजू करता. हे गवळी आनी शेळया मदले संबंध आमी जेजूतावन पयल्या फावटी आयकुचे न्ही. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाक एका गवळ्याक आनी आमकां इस्रायलीच्या परजांक एका शेळयेक सरी करून जायते उल्लेख थंयसर प्रवाद्यांनी केल्ले आसात. प्रत्येक जावन आज आमी आयकलें तें कीर्तन, जेजू म्हजो सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचव्या सरवातांत तो म्हाका आपोवन व्हरता आनी म्हाका भरपूर सोरोव तो फावो करता म्हणून आयचें कीर्तन नंबर 22 आमकां थंयसर कळयता. मोगाचें न्हू, कीर्तन 77-20 अशें म्हणटा की मोइसे आनी आरोन म्हणल्या त्या इस्रायलितांच्या मुखेल्या ह्या गवळ्यांतय तो आमकां बऱ्या सरोवाक आपोवन व्हरता. कीर्तन 79-13 आमी तुजी विंचलेली परजा तुज्या सरोवातय तुवें दिवच्या त्या 5व्या सरोवातय आमी तुका अर्गां दिता म्हणून थंयसर उल्लेख करता. कीर्तन आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवाद्या मुखांत्र थंयसर आमकां देव इस्रायलितांचो गवळी आनी इस्रायल परजा ती जावन आसा देवाची शेळी म्हणून थंयसर आमकां उल्लेख केल्ले आमी पळयला. नव्या सल्ल्यान जर आमी पळयता जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. एका गवळ्या परी तो आमची जतन करता आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा. मोगाचें न्हू, जेजू बरो गवळी म्हणटा आसतना तो त्या गोट्याच्या दारार राखून रावता. हें आमी जायत्या फावटी आमी आयकलां. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गांवचें गीत, काळजा दारार सोमिया राखून आसाय, दार उगडतना तूं भितर येताय. बोवा पुरबायेची कंतरां आमी थंयसर गायता. आमी जायते फावटी पळयलां तें पिंतूर. जेजू एक कितें लांपी घेवन आमच्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा आनी थंयसर बरयलेलीं उतरां आमी आयकल्यांत. तुज्या दारार हांव उबो आसा आनी दार हांव तापडटां. जर तर तें दार तूं म्हाका उक्तें करताय जाल्यार हांव थंयसर भितर रिगतलो आनी तुजें थंय वस्ती करतलो. जेजू आज एका गवळ्या परी गोट्याच्या दारार तो उबो आसा. तो एक खरो गवळी जावन आसा मोगाचें न्हू, कारण तो त्या गोट्याच्या मुखल्या दारांतल्यान तो भितर सरता. थंयसर सांगच्या वपारींत आमी आयकलें, कोण फाटल्या दारांतल्यान ह्या वळती वयर सोडून ह्या हेर खंयच्याय वाटान येता जाल्यार ते जावन आसा तूं सोर. ते शेळयांक देसवाटूंक म्हणून येतात, तांची राखण करूंक न्हय. हांव जावन आसा खरो गवळी. मुखल्या दारांतल्यान हांव भितर सरता आनी म्हाका पळयल्लेंच म्हजे शेळयो म्हाका वळखतात. हर एकल्याक हांव तांच्या नांवान उलो करता. मोगाचें न्हू, आमी आयकलां पोरण्या तेस्तामेंतांत एका आवयन एका पुताक विसरोंक साध्य गे. जर तर एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरोन सोडूंक पुरो, पूण हांव तुका विसारचो ना, कित्याक तुजें नांव हांवें म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर थंयसर कांतोन दवरलां म्हणलें उतरां आमी आयकल्यांत. आनी तेंचो आज परत्यान तो उल्लेख करता, म्हज्या शेळयांक हांव तांच्या नांवान तांकां आपयतलो आनी ते म्हाका वळखतले. मोगाचें न्हू, गवळी आनी शेळयो म्हणटा आसतना युरोप गांवांत थंयसर विविध रितींचे गवळी आशिल्ले आनी विशेष रितीन जेजूच्या काळार जेजूच्या गांवांत जी येवतले ते गवळी त्या लोवे खातीर त्या शेळयांक ते पोसतले, मोगान ते तांकां पोसतले. आनी हर एका शेळयांक थंयसर तांचें म्हणलें एक नांव आशिल्लें आनी त्या नांवान ते ताका उलो करतले. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हजे शेळयोय तश्योच, हांव हर एकल्यांक तांच्या नांवान हांव उलो करता आनी ते म्हाका वळखतात आनी म्हाका खाण दितात. आज जेजू आमचो गवळी जावन आसा, ताचें काम तो कितेंच उणें नासतना आमकां ताच्या फेथफुलनेसांत आमकां तो राखून व्हरता.
मोगाचे न्हू ताच्यो शेळयो जावन आमी कितें करूंक जाय. आमकां आज ताच्यो शेळयो जावन मुख्य जावन 5 जबाबदारी आमकां थंयसर दिल्यात. पयली जबाबदारी जावन आसा जेजूच्यो शेळयो जावन आमी ताच्या उल्याक कान दिवंक जाय. जेजू आमकां पळयता, आमच्या नांवान पळयता. आमी ताच्या ताळ्याक उल्याक आमी कान दिवंक जाय. जायते फावटी जेजून आमकां उलो करतना आमकां कान दिवंक नाकात. संवसार आमकां सोबीत दिसता, भोव आकर्शीत तो दिसता, देखून संवसाराच्या उल्याक आमी कान दिता. कोणेंगी तशें म्हळें ताच्या फाटल्यान वेता, कोणेंगी अशें म्हळें आनी हाच्या फाटल्यान आमी वेता. जेजूच्या उल्याक आमी ताळ्याक आमी कान दिना. जेजू जर तर आमकां आपयता जाल्यार साक्रिफीस करूंक आपयता, आमकां साक्रिफीस करूंक नाका. त्या देखून ताचो ताळो आमी विसरता, ताच्या ताळ्याक आमी कान दिना, आमी हेरांच्या ताळ्या फाटल्यान धांवता. आज जर तर जेजूच्यो शेळयो जावंक आमी अपेक्षीत जाल्यार ताच्या उल्याक ताळ्याक आमी कान दिवया. पयलें जावन. आनी दुसरें जावन आसा जर तर जेजूच्या हिंडांत आमी रावता जाल्यार आमी ताचे एकवटीत शेळयो जावन आमी जियोंक शिकोवंक जाय. आमी सांडून गेल्ले, वाट चुकोवन गेल्ले शेळयो न्हय, आमी एकवटीत जावन रावुल्ले शेळयो जावंक जाय. सांगात रावचे शेळयो जावंक जाय. आमच्या मदें मनस्ताप आसूंक पुरो, आमच्या मदें कितेंय चडून जालां जावंकी पुरो, इगर्ज मातेच्या मणियरांक थंयसर मुखेल्यांक आमी तिळसून आमच्या मदलो मनस्ताप उणो करन जेजू क्रिस्त थंय आमी एक सांदो जावन आमी थंयसर रावोंक, त्या वाली थंय आमी फांटे रिगोवन रावोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. केदाळा आमी एकवटीत रावतांगी पांचवे जावन बऱ्या जिवाळ फांट्या परी आमी जियोंक शकतले. आनी तिसरें जावन जेजूच्या आदर्शकाल जर तर आमी ताच्यो शेळयो जावन जियेता जाल्यार एक दीस ताच्या आदर्शकाल आमी गवळी जावंक प्रयत्न करूंक जाय. जेजून इतल्या व्हडल्या हिंडाक एकल्यानच पळोवंक साध्य ना. आमी ताच्या मिसावांत वांटेली जावंक जाय. आमी आमच्या बऱ्या जिणये मुखांतर, आदर्श आनी देखी बरीच जिणये मुखांतर आमी त्या गवळ्याचो पात्र घेवंक जाय. आडवेतेल्यांक सारक्या वाटेन हाडूंक जाय आनी कोण वाट विसरल्यांत तांकां खरी वाट दाखोवन दिवचे तसले व्यक्ती आमी जावंक जाय. आनी चवथे मिसांव जावन आसा जर तर आमी ताचे शेळयो जावंक अपेक्षीत जाल्यार साक्रिफीस आमी करूंक जाय. गवळी म्हणटा आसतना घरा भितर बसलो जाल्यार गवळी जावंक साध्य ना. गवळ्यान घर सांडून वचोंक जाय. गवळ्यान आवय बापायक घरदार ताच्या सैरे धैर्यांक सोडून वचोंक जाय. ताणें त्या शेळयां फाटल्यान गेल्यार मात्र शेळयांची राखण करूंक जाता. ताणें त्या शेळयां फाटल्यान गेल्यार मात्र शेळयो शाबितायेन उरतात. तुमकांय जर तर गवळी जावंक जाय जाल्यार साक्रिफीस आमी करूंक जाय. साक्रिफीस करून ताच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र आमी ताच्यो गवळी जावंक शकतले. आनी अकरेकचें जावन मोगाचें न्हू आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकल्ल्या परी आयचो आयतार देव पावण्याचो आयतार म्हणून आमी आपयता. आज देव पावणी आमच्या घरांत उणी जाल्यांत. आमी विचारल्यार म्हणटा आमच्या घरा भुरगीं नात. एक आसल्यार देव पावण्याक वचोंक साध्य जाता. देव जर तर आपयता जाल्यार आमी ताच्या ताळ्याक आमी कान दिता जाल्यार भरपूर मापान तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां तो जिवीत दिता व्हरोन वमतोवच्या मापान. देवान कुटुंबांत एक भुरगें आसल्यार ताच्या सेवेक आपोवंक साध्य आसा. 2 या 15 आसल्यार ताच्या सेवेक आपोवंक साध्य जाता. हर एकल्याच्या कुटुंबांत आज एकच भुरगीं आसात. जर तर क्रिस्ताचें मिसांव मुखारून वचा जाय जाल्यार आमच्या कुटुंबांत देव पावण्याक आमी महत्व दिवंक जाय. म्हाका तें काम करूंक जावना, म्हज्या भुरग्यांनी पुणी देव पावण्याक उलो दिवंक आमी सदांच मागोवंक जाय. केदाळ आमच्या कुटुंबांत देव पावणी फुलतात त्या कुटुंबाक देवाचे आशिर्वाद मेळटा. मोगाचें न्हू आमचें थंय कितें करूंक साध्य जावंक ना, आमच्या भुरग्यांक थंय पुणी तें साध्य जावं दी म्हणून आमी मागया. देव पावणी आयली जाल्यार मात्र याजक जावंक साध्य जातात.
याजक असल्यार मात्र साक्रिफीस बेटोंक जाता. साक्रिफीस आसा जाल्यार मात्र आमचें तें एकवट आसा. जर तर याजक नात साक्रिफीस ना, साक्रिफीस ना जाल्यार आमचें तें एकवट ना. चड आनी चड युवकांनी, चड आनी चड तरणाट्यांनी देवाच्या सेवेक मुखार येवच्या पासत आमी मागोवंक उडास दवरया. आनी आमच्या कुटुंबांत ही देवपणी फुलोवन दीत अशींच फुलांत सदांच मागणें करूंक जाय. आमच्या मागण्यांत देव आयकता आनी तो ताच्या हिंडांक मुखार व्हरूंक गवळी तो आमकां फावो करता. त्या देण्या पासत आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमच्या कुटुंबांत येवं दी, आमकांय याजक आमच्या कुटुंबांत तावन मेळोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. उबे रावया, आमचो भवार्थ आमी भक्तीन उसारया. सत म्हणटा देवाक. सर्वोदय बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आमकां बरें हांव जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें सोंसलें, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वोदय देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेंत मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सतनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, बोऱ्या गवळ्याच्या आयतारा आनी देवा पावण्याच्या खातीर आमी मागच्या दिसा सर्व आमची मागणी आनी तेसावां सर्गींच्या बापा मुखार आमी आतां उबारया. मोगळा बाप्पा, आमच्या श्रेष्ठ गवळ्या बाप्पा पापा फ्रांसिसान, आमच्या गवळ्या पिटर पावलान, सर्व एजकांनी आनी धर्मिकांनी जिजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन पोय सभेच्या संद्यांचो मोग करिशेंक कृपा मागया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशांच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करूंक आनी शांतीचें आनी नितीचें मुखेलपण दिवन देश मुखार व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजांच्या गवळ्या आमच्या विगाराक ताच्या आदार दिवच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक सेवेच्या आनी एकवटाच्या स्पिरितान बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पोय सभेतावन पयस गेल्ल्या जेजूचो ताळो आयकूंक तिरस्कार करच्या सर्वांक परत इंडा थंय पाटी येवंक जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख धरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख संवसाराक विस्तारूंक आनी ताची बरी खबर परगट करूंक उर्बेस्त युवजन याजक जावं आनी धर्मीक जावं मुखार येवन दीत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरिस्तच्या मेजा बोवारी हजर आसल्या आमी सगळ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आमच्या आपोवण्या प्रकार जेजूचे मिसांव करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या स्वंत गरजां पासत आमी मागया. जायते हिंडांतावन वाट चुकोवन गेल्ले शेळयो सोमया थंय फाटी येवच्या पासत आमी मागया. जो कोण म्हजो ताळो आयकता तो म्हज्या हिंडांत रावता म्हणटा जेजू. जायत्यांनी जेजूचो ताळो आयकुच्या बदलाक हेरांचो ताळो, संवसाराचो ताळो आयकून ते वाट चुकोवन गेल्यात. तांकां सर्वांक पाटी तुज्या गोपांत एकठांय कर म्हणून आमी मागया. काकुळदारा बापा, आमी बाबरतान उसारलेली सर्व मागणी आनी आमची काळजां मनांत आसचे सर्व इरादे तूं मानून घे. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. पेटयता ही काणीक बापा उंड्या वायना
मोगाची भक्तीन समर्पित हांव ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयत हांव जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवन ही आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रसभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायेन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचें महिमेवन पुनर्जीवनपण आमी आतां संभ्रमतां आनी तुका भक्तीन समर्पितां. ह्या बलिदानाच्या बोळान आमच्या पातकांचे घाई गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्लीं मनशां कशीं आमी तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखुणूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय ऊन सर्गीन तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रुक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें बरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरुणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिठे पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत केरी, तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तान तुजे परसळीत मोकामोळ पळोवंक पावक आमा समेस्तांची दया कर पूण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुवें विस्तार आशिर्वाद घाल, जायते बरेंपण तांकां दिवन हर एका वाटेंत तांकां तूं बऱ्यान चलय आनी तुमची एक दार जावन बरो गवळी जावन आमी सर्वांची कुटुंबां सांबाळ. ओंकार मेरे देवाची मागीर सांगती बगेन दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असे सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनियान सम क्लारा बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयलेले मागणे सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन चोर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुव्या आसूं. तुमचे सुव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
देवाचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे लाभलेली आम्ही सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उठानच म्हाका भलायकी मेळटली सोमी मोजो गोळे कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना तने ताश्वेतान आसले कडेन सोरो म्हाका तो सोदून दिता तरणे पाश्वेतान आसले कडेन सोरो म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुची तो पिवंक दिता सोमी मोजो गोळी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना अशीर वाटेंतल्यान हांव चलतना मुझे बराबर मेटा काढता अशीर वाटेंतल्यान हांव चलतना मुझे बराबर मेटा काढता कश्टांची वाट समकताना म्हाका वाडून तो मुखार वेता सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना मुजी सदाने सतन घेता दुस्मानातावन तो म्हाका राखता मुजी मोगा पोशेन संतोष करता जीवन मोजे तो नंदन करता सोमी मोजो गोळी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना प्रार्थुया कणवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां पयलेलें देखून ह्या मिसार आमच्या बोऱ्या गोवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रामाणीकपणान जियेवच्या खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासून आमी तुका दिन वाचताव आनी घरा वचून ताच्या काळजाक कान ताच्या ताळ्याक कान दिवन आनी प्रामाणीकपणान जियोंक आमची दिन वाचणी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सरपद वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे वडोपकार हालेलुया हालेलुया सांड जाला तुझी दर्या वेळेरी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक काशेता पागी मनशाच्यो सोमिया वेता सोलून तुझे संगी कणसान भरल्यारी लोणे तयारली जाशी गी वावराडी शेतान सोम्याच्या बागीन सर्गींच्या सोमिया वेता सोलोंग तुझे संगी आयकोंक आशेता अर्पण तू सोची सुकलेल्या शेळ्यांक हात तू सोदून गोड्या हिराच्या सोमिया वेता सोलोन तुझे संगी आयकोंक आशे